Goans connecting Goans. I think Goans can connect with Goans only in Konkani. So कोंकणीन सुरवात करता हांव. चड करून आज म्हाका हांगा आपयलेले गोवन्स कनेक्टिंग गोवन्साचे टिमीचे बाब जोझफ, बाब अकबर, बाब जना, बाब जॉर्ज, बाब जूड तांचे सगळे वांगडी आयचे सत्कार मूर्ती, those who have been felicitated, and my dear friends. पयले सुवातेर I would like to congratulate the team Goans Connecting Goans for this very unique activity, an activity which should have been done by the government of Goa, which should have been done by our NRI commission. This is why we form these bodies, basically to connect with the diaspora, to connect with our brothers and sisters who have left the shores of Goa either for better prospects or because of some other reasons. म्हाका दिसता हेतू हे सगळे एक्सरसायजीचो असो आसूंक जाय की गोंयकार्स विदाउट बॉर्डर्स. आमचो पक्ष एक आहा, आय रिप्रेजेंट द गोवा फॉरवर्ड पार्टी एंड आय एम इन द गव्हर्मेंट एंड वी स्टँड फॉर गोंय, गोंयकार एंड गोंयकारपण. हें गोंयकारपण म्हळ्यार कितें? गोंयकारपण म्हळ्यार हें कोंकणी मनशाचें मनीसपण. आनी आमकां अशें दिसता की वी want to empower Goinkars, not only in Goa, but even those who are outside Goa, who are on foreign shores, and give them a say in how Goa is being ruled. कोंकणीन उलोवंकूच जाय आनी कोंकणीनूच आमी मतां मागतात. हांगा मतां मागूंक येवंक ना आमी, आनी हांगा आमी कांयच तशें पर्टिक्युलर कारण ना. पूण एक बरें दिसता की गोंयकार जेन्ना संघटीत जाता, गोंयकारां भितर जेन्ना एकवट जाता, तो गोंयकार खंय तरी फुडें पावूंक शकता. म्हाका आतांच अकबर सांगतालो की आपल्यान 40 वर्सां असलें हो एकवट पळोवंक ना म्हणून. चड करून सगळे तिनूय समाजांचो, हिंदू, क्रिस्तांव आनी मुसलमान हो एक आहा. हें आज हें गोवन्स कनेक्टिंग गोवन्स हें दुबाय दाखोवन दिता आनी ताचे खातीर हांव तुमकां परबी दितां. हो एकवट असोच राखूंक जाय. आमी हो एकवट राखपा खातीर गोंयांत राजकारणांत पसून आहा. आमकां तिनूय समाज बरोबर जाय आनी तिनूय समाजांक बरोबर घेवनूच आमकां फुडें वचूंक जाय. वी वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड. आतां हें जर जातलें जाल्यार खूब वस्तू तुमी आमकां सांगूंक जाय, तुमचे कडच्यान आमी शिकूंकूय जाय. आनी आमी शिकिल्लेय बी आहा. गेले खेपे आयिल्ले तेन्ना आमी नुस्त्याचें मार्केट हांगा गेले ओगीच पळोवपाक, आनी हांवें अकबराक बी सांगलें की तुमी केन्ना येवपाचे आहा काय म्हणून. मला आमी 6 म्हयन्यांनी येतले. 6 म्हयन्यांनी पयलीं म्हणल्यार हांव तुमकां हें मार्केट करून दाखयतां. गोंया ओन्ली मायनस द एअर कंडिशन, बट विथ द गोवन टच, विथ द गोवन लूक, द गोवन आर्किटेक्चर आमी 4 म्हयन्यांनी हें करून दाखयलेलें आहा. सो देर आर मेनी इश्यूज वीच वी हॅव टू लर्न फ्रॉम दुबय. टुडे आय हॅव हॅड मिटिंग्स विथ रिगार्ड टू वेस्ट मॅनेजमेंट. आमच्या गोंयांत म्हजेच मतदारसंघात तो सोंसडो म्हणटा तो येदो व्हडलो जाला की ताचें सोल्युशन आमी बेगींतल्या बेगीन काडूंक जाय. And I am looking at waste management solution with technology, with innovation. And we have taken some steps to actually take this forward. So Goa is going to develop. गोंयांत आतां नवो एअरपोर्ट जाता, गोंयांत व्हडलो इन्फ्रास्ट्रक्चर जाता. 20,000 कोटी रुपयांचो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत आतां चालू आहा. आनी सपोज गोंयकारांनी जर एक सिनिकल अप्रोच दवरलो, एक आमकां कित्याक लागता काय म्हणून, असो जर अप्रोच दवरलो जाल्यार गोंयकार इन गोवा वील मिस द बस. आनी हें जावंक जायना. म्हणूनच आमकां आमचे असले मनीस जे सरकारान आहा, आमकां अशें दिसता की गोंयकार बिजनेसमॅन, गोंयकार अंत्रप्रेन्युअर, गोंयकार जो कोण इन्वेस्टर आहा, जो भायर आहा, ताणें गोंयांत फायनली तो अशें चिंतता की लास्टाक आपूण गोंयांत येवन कितें तरी करतलो म्हणून. ताका फॅसिलिटेट करपाक, ताका आदार करपाक आमी हांगा आसात. आज तुमी पळयलेलें आहा की रिजनलिजम म्हणटा तें देशान स्ट्रॉंग जाल्लें आहा. पयर तेलंगना म्हणटा तें एक तेलंगनाची पार्टी, दोनूय नॅशनल पार्टींक उडोवन ती पार्टी उरल्या. खंय पळय तूं ओरिसांत पळय बिजू जनता दल म्हणटी पक्ष आहा. हे पक्ष कित्याक घट जाल्या? बिकॉज दे हॅव अ व्हेरी स्ट्रॉंग रिजनलिस्टीक सेंटिमेंट दॅट
that is at the backbone of their politics. We also have the same sentiment. Now what is required? The regional parties are considered to be more dependable. चड शुअर शॉट अशें तुका लागींचे मनीस दिसता. दिल्ली वचपाक पडना डिसिजनां घेवपाक, डिसिजनां लोकली घेवं येता. अशा पक्षांक तुम्ही सपोर्ट करपाची गरज आहा.